नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकाक 14 दीस पुलीस कस्टडी। पुलीस दर एक कागाळीचेर पुरावे एकठांय करतात। खोलायेन चौकशी एसपी डाटा घेवन मिडिया मुखार। जॉब स्कॅमात सीबीआय जाय। पीएमएलएक फिट केस ईडीक दिवची। काँग्रेस मागता चौकशी आयोग। बीजेपी म्हणटा प्रकरणां उस्तूंक सरकारच फुडें सरला। काँग्रेस बेठीच। विश्वजिता कडेन संबंधित खात्याचे लेटर हेड जॉब स्कॅमात एकच पॅटर्न। काँग्रेस मागता चौकशी। विश्वजीत म्हणटा डॉक्युमेंट फ्रॉड। खात्याच्या मुखेल्यांक चौकशीची ऑर्डर। गवंडाळे फेरीबोटींत अल्पवयीन चलयेक पिडपी फेरी स्टाफाक ओल्ड गोवा पुलिसांनी उखल्लो। फोन नंबर मागतालो, फाटीक लागलो, हात धरलो म्हूण कागाळ। गोंयांत टुरिझम पडला म्हणून रामानुज मुखर्जी म्हणटा ताणें ट्वीट केल्लो डाटा खंय फाल्स। गोंयचें नांव इबाडटात। पर्यटन खात्याची सायबर क्रायम पुलिशेक कागाळ। मिरामार शारदा मंदिराचे वचन भोला म्हणटा त्या 5 वेक शिकपी भुरग्यांनी इस्रोचो कोर्स पुराय करून घेतली सर्टिफिकेट। इस्रोच्या कोर्सांत एकलोच गोंयकार। दोन 2024 उत्तर गोंयांत 1 लाख मायज बिराड्यांच्या टॅनंट व्हेरिफिकेशनाचो पुलिशेचो डाटा। दक्षिण गोंयांत 75,000 मात चोरयो चालू। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आरोपी पूजा नायकाक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी। एसपी म्हणटा पयशे घेवन जॉब दिवपाच्या नांवान लोकांक लुटपाच्या प्रकरणाचो खोलायेन खंय तपास चल्ला। कागाळ येतनाच योग्य दिशेन कायद्याक धरून चौकशी चल्ल्या। पुरावे एकठांय करप चालू आसा। उत्तर गोंयचो एसपी अक्षत कौशल डाटा घेवन मिडिया मुखार। We are taking all whatever legal action has to be required. That legal action has been taken, and we have in the process of investigating these cases, and investigation is at present ongoing. It would not be appropriate to reveal anything at this moment because these are all continuous and continuing investigations. So all evidences are being collected. Or we are following up on these cases. At this stage, I will only be able to share this much. जॉब स्कॅमात वयर मेरेन मोठे लोक घुसपल्यात। प्रकरण सीबीआयक दिवचें म्हणून काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मागता। प्रकरण ईडीक दिवचें म्हणून आमदार कार्लोस मागता। जुईजा वरवीं खंय चौकशी जाय। बीजेपी म्हणटा सरकारच फुडें सरून प्रकरण उस्तूंक लागला। आतां लोक फुडें सरतात। दरेक कागाळीचेर एक्शन जाता। विरोधकां कडेन कितें आसल्यार कागाळ करची। जे बाबडे गरीब लोक जे भांगरा लोक रीण दवरून काडटात, कोणाकडे आपल्या सोयऱ्या कडेन मागतात, हे पयशे हे मंत्री करप्शन करून भोगतात, गाडयो घेवन भोंवतात। हेंचेर पयलीं ईडी आनी सीबीआय जावपाक जाय मरे। हे कशे रातयान व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता म्हाका समजना। 2-2, 3-3, 4-4 करोडाच्यो गाडयो। BJP must come clean. The government must come clean. We are demanding this investigation, inquiry under Commission of Inquiries Act should be constituted and headed by a retired High Court judge. The bigger game also has to be seen. O मनीस कोण पयशे घेयला, ओ ही बायल कोण पयशे घेयल्या, आनी कोणा लोकांक को पयशे घेयले, पयशे घेवन कोणाक घायले जाल्यार जॉबार, her accounts, her assets of family members, the entire picture has to be seen. That SLA, when these are certain cases, these are called cases under the PMLA Act. The Enforcement Directorate should take over this investigation.
बीजेपी म्हणटा स्कॅम भायर सरलेच ते सरकारान फुडाकार घेतिल्ल्यान चौकशी योग्य दिशेन चल्ल्या आरोपींक अटक जाता मालमत्ता जप्त जाता लोकांक विश्वास आसा म्हूण खंय लोक कागाळी करपाक मुखार आयल्यात. When the first FIR was registered and when Honorable Chief Minister has made it very clear that on his proactiveness and on the proactiveness of the government, the first FIR has been registered and action is being taken. Thereafter, people have come and filed complaints. What does it mean? The firmness of the government in taking action against the corrupt has given confidence to these people who have been cheated to come and file police complaints so that action can be taken against these conmen and conwomen. What some opposition party is saying, I opened up by saying that all of this has been exposed. These conmen and conwomen have been exposed because of governmental proactiveness and action. The opposition, what they are talking there, I mean, government, they want to politicize. Government is interested in a complete investigation. Let investigation be done. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. TCP आणि विश्वजीत राणे कडेन संबंधित खात्यांची लेटर हेड्स जॉब स्कॅमात काँग्रेसीन मिडिया मुखार डॉक्युमेंट हाडले. सगळ्या प्रकारांनी खंय एकूच पॅटर्न. पयलीं सय, ताचे वयर स्टॅम्प. प्रकरणाची खर चौकशी करची म्हणून पाटकर मागता. विश्वजीत म्हणटा डॉक्युमेंट फ्रॉड, खात्याच्या मुखेल्यांक खंय चौकशी करपाक सांगल्या. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. सिग्नेचराचे वयल्यान स्टॅम्प मारला. डिफरंट डिपार्टमेंट्स. सो तुका मागीर सिग्नेचर चॅक करून गेल्या त्या मागीर तुका इम्प्रेशन मेळना. And style is same. Sir, different department. FDA director or दाखयता G Suda or chief town planner. Look at the style. The stamp is on the middle of the signature. And everywhere is identical. You can understand. पण ते नाव सुद्धा वाचपाक मेळना. Ordinarily तू आणि हांव चिंतपाचे बारे हे seal आहा, signature आहा. But when the pattern is same, I think the doing is of one person. काँग्रेसीन प्रकरण एक्सपोज केल्या उपरांत मंत्री विश्वजितान हे डॉक्युमेंट फेक आपणे चौकशी करपाक लायल्या म्हूण म्हायती दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गवंडाळे फेरीबोटींत एके अल्पवयीन चलयेक पिडपी सुदेश तारी म्हणटा त्या फेरीबोटीच्या स्टाफाक ओल्ड गोंयच्या पोलिसांनी उखल्लो. तो खंय ते चलये कडेन फोन नंबर मागतालो. चलयेचो हात धरून आजनेरी करपाचो यत्न. फेरीबोटींतल्यान देंवतानाच ते चलयेच्या फाटल्यान लागलो. चलयेच्या आवयन पुलिशेक सांगलें, सरकारी मजनूक उखल्ला. आज ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार एक मायनर चेडवाचेर विनयभंग केला म्हणून अशी एक कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या. ही कंप्लेंट म्हणजे ही हेच्या फाटली स्टोरी म्हटल्यार जो सुदेश तारी हो एका फेरीबोटीन खंय तरी एम्प्लॉयड काम करतालो त्या फेरीबोटीन एका चेडवाचो तेणे नंबर मागपाचो प्रयत्न केलो. त्या चेडवान तो नंबर दिवंक ना, रिफ्यूज केलो दिवपाक. तरी पण तेणे हात धरलो आनी हातीर किस करपाक गेलो तेणे आनी तेज्या मागीर थंयसर बोवाळ जालो. बोवाळ जावन मागीर तेन्ना फेरी धोक्यार पावली तेन्ना ते सगळे लोक भायर सरताले तेन्ना सुद्दां ते चेडूय भायर सरले, ते मायनर चेडू आसले. तेज्या फाटल्यान परत तेणे गेलो आनी नंबर आपल्याक जाय तो जायत सांगून तेणे परतो तेजो पाठलाग केलो. आता ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार सुदेश तारी आहा तेजेर आता खंय तरी विनयभंगाची ही कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी मेळिल्ली आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती ओल्ड गोवा पुलीस करता. गनीफनाथ तारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. येता त्या 19 डिसेंबर मेरेन गोंयाक पुराय साक्षर जाहीर करपाचें शिक्षण खात्याचें टार्गेट. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता, राज्यांत आशिल्ले निरक्षरांक साक्षर करूंक केंद्राची उल्हास येवजण गोंयांतय चालीक लायल्या. येवजणे सकयल सध्या 3000 निरक्षर लोकांक खंय साक्षर करपाची प्रक्रिया चल्ल्या. समग्र शिक्षाचे एफर्ट चालूच आसा. सो जस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन म्हणप हें बरोबर न्ही. सो आमी त्या भुरग्यांक
स्कुलानूय एडमिशन 2 जाणां भुरग्यांक स्कुलान एडमिशन दिलें, तांचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट नाशिल्ले, सो तांकां आमी मेन स्ट्रिमीन हें करपाक बेजीक ट्रेनींग दिलें आनी आतां ते 2 स्कुलान आमी 2 भुरग्यांक एडमिशनां दिल्या. पूण थोड्यांक कांयच खबर नासता, सो तांकां अक्षर वळख करून दिवपाची, बाकीच्या सगळ्या स्कुलांक रेडी करपाचें हें काम आमचें चालू आसा. आनी त्या भायर जे एडल्ट इलिटरेट्स आसा त्या खातीर उल्हास म्हणटा ती सेंट्रल मिनिस्ट्रीची स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. त्या उल्हास म्हणटा त्या हातून आमी पयलीं अरावंड 3000 लोक निरक्षर म्हणून हें केल्ले, आयडेंटिफाय केल्ले आनी तांकां कशें तांची शिकोवपाचें, तांची लिटरसी कशी एटेन करपाची. आनी गोंयांत आमी 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमचो गोवा फूल लिटरेट स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसा. तातूंत आनी एक आमी फुडें इनिशिएटीव घेतला की आमकां अशें दिसून आयलें की 3000 जे आयडेंटिफाय केल्ले तातूंतचे थोडे लोक अजून मिस आउट जाल्ले. सो आमी स्वयंपूर्ण मित्रांक भितर इनवॉल्व केला आनी स्वयंपूर्ण मित्रांक सांगलें जर आमकां जर तुमच्या तालुक्यान तुमच्या एरियेन जर सगळे लिटरेट आसा तशें सर्टिफिकेट दिवचें, नाजाल्यार कोण इलिटरेट आसा तो आमकां दाखोवन दिवचो, सो आमी ताचे लिटरसी वील टेक केअर ऑफ. सो आमी इतलें एन्श्योर करतले की एडल्ट पासून तांची लिटरसी आमी फुलफील करपाक आमी ट्राय करता आनी तो प्रयत्न चालूच आसा. आनी आउट ऑफ स्कूल हो वेगळो इशू. हे 6 वर्सां ते 14 वर्सां मेरेनचे भुरगे आनी ते परत सांगता की मायग्रंट लेबरर्स आसा पळय तांचे भुरगे आनी ते आज हांगा आसा फाल्यां थंय आनी केन्ना 100% मायग्रंट भुरगे म्हणटा तुमी ते नॅचरली गोंयचो कोण गोंयचो म्हाका दिसना कोण तरी भुरगो स्कुलाक वचनासतना आसा म्हणून. इवन जे पळय स्पेशली एबल्ड भुरगे आसा पळय न्ही ते पासून आमच्या स्कुलाक वता. तो गोंयचो खंयचोच भुरगो शाळेच्यान पयस ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. अंदूच्या वर्सा उत्तर गोंयांत 1 लाख मायज विराड्यांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन केलां, पुलीस सांगतात. SP अक्षत कौशल डाटा घेवन मिडिया मुखार आयलो. ऑगस्टांत खंय सगळ्यांत चड 55,000 व्हेरिफिकेशन. पर्वरे, कळंगुटे, पोन्ने गोंयांत 15,000 मायज बिराडी. सगळ्यांत उणें मांद्र्यां, SP सांगतात. दक्षिण गोंयांत 75,000 टेनंट व्हेरिफिकेशन जालां. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. In North Goa, we had started doing special camps for persons to get their tenants verified. And today we are glad to share with you that during the whole of 2024 we have crossed the figure of 1 lakh. Almost more than 1 lakh tenants have been verified during the whole of 2024 up till 31st October. And just in the month of October, because of the efforts of our staff, we were able to verify around 55,000 tenants. A breakup of police station wise I have shared with you in a press note. You can find those details there. But in all police stations, citizens were encouraged to get their tenants verified, and we have seen a very positive response
from the people of Goa, because of which we are hopeful that as the tourist season approaches, and we are also going to have certain important events lined up in November, especially with IFFI and exposition. इसके अंदर all police stations have done good work, but if you want to know the maximum which has been done, the maximum has been done in it has been done in Porvorim police station. Porvorim police station during this year has done around 20,000 verifications. Kalangut has done good job. It has verified almost 18,000 tenants. Old Goa has verified around 12,000 tenants. मिरामार शारदा मंदिराचे वचन भोला या 5वे चिकपी भुरग्यान इस्रोचो कोर्स पुराय करून सर्टिफिकेट घेतलें. इस्रोच्या कोर्सांत वांटेकार जावपी वचन एकलोच गोंयकार. देशभरांतल्यान 1000 भुरग्यांक वेंचिल्लीं. तातूंतले 400 भुरग्यांनी कोर्स पुराय केला. स्पेस सायन्स शिकपाचें टार्गेट. अशें म्हणटात की गोंयचें जें शिक्षण आसा तें खूब फुडल्या लेवलाचेर पावलां. तशेंच जे गोंयचे स्टुडंट आसा ते सुद्दां शिक्षणा बाबतींत खूब फुडें पावल्यात. तितूंतलोच एक एग्जाम्पल म्हणल्यार मिरामारच्या शारदा मंदिर ह्या स्कुलाचो भुरगो वचन. वचनाक पयलींच्यानूच स्पेस सायन्सा भितर खूब इंट्रस्ट आशिल्लो आनी तेणें आपलो हो इंट्रस्ट एक नॅक्स्ट पावलाचेर पावोवपा खातीर इस्रोचो एक कोर्स आसा त्या कोर्साक तेणें अप्लाय केलें आनी गोंयच्यान तो एकलोच स्टुडंट जो ह्या कोर्साक सिलेक्ट जालो. देशभरांतल्यान 1000भर भुरगे ह्या कोर्साक सिलेक्ट जाले, पूण तितूंतले फक्त 400च असे भुरगे आशिल्ले जाणी हो कोर्स कंप्लीट केलो आनी ते ह्या कोर्सान पास जाले. आनी वचन ह्या 400 भुरग्यांतलो एकलो भुरगो. So first, when I used to get projects from my school, I used to search it on Google about science. The project was related to science and solar system. So then I told my mother that I want to learn space and solar system. So then she thought a way in which I can learn solar system and space. So then she searched on Google and she got ISRO missions workshop. So that's how I got connected to it. It was a 7-day course. And on the 8th day, there was an examination. The examination was of MCQs. Students across India participated in, and only 1000 people got selected. And in the examination, only 400 people cleared the examination, and I am one of them. The process was like the questions were from us and they would explain us. They would not give us any PDF or any course or any they used to give us projects and homework that we have to do and submit it online. Okay. And they used to not provide us any of the study material. We have to search it on Google and we have to discover it, and it goes like that. What are your future plans? My future plans are to go in space and technology field and do something for our country. गोंयचें पर्यटन पडलां म्हणून रामानुज मुखर्जी म्हणटा ताणें ट्वीट केल्लो डाटा खंय सारको न्ही. गोंयचें नांव इबाडटात म्हूण पर्यटन खात्यान सायबर क्रायम पुलिसांक कागाळ केल्या. ताच्या पोस्टाचो खंय गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता. ताणें खंय चायना इन्फॉर्मेशन सेंटराच्या आधाराचेर डाटा दिला. डाटा खंय चुकीचो. फाटल्या 2 दीस पयलीं एक डेटा सर्क्युलेट जालो की गोंयचे जे टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट आहा ते खंय तरी डिक्रीज जाल्या आनी जे 2000 एज पर सर्वे तेंच्या कडल्यान कळोन येयलें की 2014 हे 60 लाख जेन्ना गोंयान हे फॉरेन टुरिस्ट आसले आनी आफ्टर कोवीड हे आतां खंय तरी फॉरेन टुरिस्ट येवपाचे गोंयान बंद जाला आनी ते आतां 60 लाखा वयल्यान 15 लाखाचेर पावल्या. हे सगळे शिफ्ट जाता तेंच्यांनी सर्वेन म्हटलेलें की बिकॉज ऑफ गोंयचे इश्यूज आहा थोडे टॅक्सी इश्यूज मागीर हॉटेल रेट्स हेतून तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले. हेच्या खातीर सगळे फॉरेन टुरिस्ट खंय तरी श्रीलंकेक नाल्यार मलेशिया हांगा वियतनाम हांगा शिफ्ट जाले म्हणून सर्वेन हे सांगलेले. हो सर्वे करपी एक्चुअल हो सर्वे मेन पॉयंट म्हणटा तो चायना इकॉनॉमीक इन्फॉर्मेशन सेंटर तेंच्यांनी हो सर्वे केल्लो. त्या बेजिसाचेर इंडियेन जो रामानुज मुखर्जी हो CEO एका कंपनीचो तेंचो त्या बेजीचेर तेणे हो डेटा केल्लो. तेणे डेटा ट्वीट केल्लो आनी तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन ही घातलेली
त्या बेजिकाचेर आतां डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या सायबर सेलान गोंयान जे सायबर सेल आहा ताका कंप्लेंट केल्या की आमकां विचारिनासतना आमच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेयनासतना तेणे हो डेटा तेणे छापलो आनी हेजेर आतां इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून सायबर डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान ह्या सायबर सेलाक आतां कंप्लेंट दिली. आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां सायबर सेल ही करता. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकर वांगडा हांव ओंकार फारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. संवसारांतली सगळ्यांत लांब कुणबी साडी म्हूण गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नोंद. 102 मिटरांची साडी. वायब्रंट गोवा फाउंडेशन आनी ओर्जा ट्रेनिंग रिसर्च अकादमीन ही साडी विणल्या. अमेझिंग गोवा बिझनेस परिशदेंत साडयेचें प्रदर्शन. दिसाक 3-3.5 मिटर अशे हाजे हातमागार काम जाता आनी गेले सादारण 30 ते 31 दीस जाले चालू आशिल्लें काम. कितली बायलां इन्वॉल्व आशिल्ली? ऑल टुगेदर आमचे कडेन 21 स्टाफ आसा. सो ऑल्टरनेटली काम चालू करताले, म्हणजे चालू दवरले आमी कंटिन्युअस रूम. 102 मिटराची कुणबी साडी आज आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. इतिहास पळयत जाल्यार कुणबी साडी ही गोंयची पयली पासूनची प्रथा. ह्या कुणबी साडी न्हेसूनच सगळे गांवकरी लोक आशिल्ले ते शेतांत वताले, आपले दैनंदीन जिवन हातूंतल्यान करताले आनी ताका एक वेगळो भारतांत टॅग मेळ्ळ्या बरोबर सबंद भारतूच न्हय तर वर्ल्डार त्याची नोंद जाली. द्रौपदीची साडी होती ती कधीच कोणी ओढत गेला तरी ती साडी कधी थांबली नाही, कारण कुणबी साडी त्याच्यापेक्षाही जास्त लांब असतात. आणि म्हणून मला खात्री आहे की ज्याप्रमाणे द्रौपदीचं लज्जा रक्षण करण्याचं काम आहे त्या साडीने केलं, आज कोकणची ऊर्जा करण्याचं काम, लज्जा त्याला रक्षण झाली, आता सामाजिक ऊर्जा निर्माण करण्याचं काम मी निश्चितपणे साड़ी करेल याची मला खात्री वाटते. तो हमारी टीम ने इसको डिस्कशन करने के बाद फाइनलाइज किया और हमारी टीम ने इसको वेरिफिकेशन किया है और इट्स रियली वेरी गुड, बहुत अच्छी है और हैंडलूम से बनाई हुई ये पूरी साड़ी है और मुझे लगता है कि गोवा की एक पहचान को आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो ऐसा रिकॉर्ड बना है इसके माध्यम से आज देश दुनिया के सारे लोग इस कुणबी साड़ी को जानेंगे. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.